वेंचणूक 9 दिसांचेर येवन रावल्या। कमी दिसां भितर वेंचणुकेचो प्रचार गुठलावपाचे उमेदवारां मुखार आव्हान आसा, जाल्यार चडशे उमेदवार लोकांचो तशेंच हेर फुडाऱ्यांचो तेंको घेवन शक्ती प्रदर्शन करपाक लागल्यात। पळयात। गोवा फॉरवर्डाचो आमदार दीपक कळंगुटकाराक घराघरांनी भोंवतना काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी सांगात दिलो। गोवा फॉरवर्डाची आनी काँग्रेसीची युती आसा देखून लोकांक सांगतना दीपक हो गोवा फॉरवर्डा बरोबर काँग्रेसीचो उमेदवार अशें सांगतात। ऑफिस इनॉग्रेशन पळयशात, नॉमिनेशन फायलिंग पळयशात, आमच्या प्रचाराची सुरवात आसात जाल्यार अनेक म्हणजे हांगासरले जुने रमाकांत भाई आसात, फाटले बाय इलेक्शनाचे उमेदवार बाबी बातकर आसात, आमचो हांगासरलो मंडळ अध्यक्ष नारायण बाब आसात, हांगासरलो यूथ तेंचो प्रणव आसात, हांगासरले अनेक आसात। हे सगळे म्हणजे कार्यकर्ते सुद्दां हे आमचे कडेन जोडलेले आसात आनी आमी तेंच्या बरोबर आमी एक गठ्ठा आमी हे प्रचार कार्य आमचें चालू आसा। कितली मतां मेळटली दॅट इज अप टू पीपल आनी म्हाका खात्री आसा जे आमचे टार्गेट आसा कळ्ळें न्हू तेचे आमी लागीं तरी वयतले। गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी रमेश नायका सयत 25 जाणांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश करत भाजपाचो उमेदवार दामू नायकाक तेंको दिलो। शांता विलियम गायस भारतीय जनता पक्षाचा दामू नायक मागे बढो। पेडणेचो अपक्ष उमेदवार विष्णू कोरगांवकाराक कोरगांवच्या 100 परस चड तरणाट्यांनी तेंको दिवपाची घोशणा केली। जितले यूथ म्हाज्या वांगडा आसा तांकां हांव वेलकम करता आनी हांव प्रॉमीस करता जितले पेडण्यान आतां जॉब जातले तांकां फर्स्ट प्रिफरन्स आमी पेडणेकारांक दितले आनी जे उरल्यात तांकां आमी प्रोजेक्ट्स हाडटले आनी तेंचे बी एम्प्लॉयमेंट आमी करून दितले। इतले आमचे हांगासर पेडण्यान प्रोजेक्ट्स आसा जावं आमी ट्युरिजम हाडूं शकता, खुबशे लोकांक आमी एम्प्लॉयमेंट दिवं शकता। बरें दिसलें अशें जे पेडण्यान सगळे यूथ आसा त्या युथांनी विष्णू बाबाक सपोर्ट करचो अशें हांव युथांक आव्हान करता। तुमी कोणाच्या दबावा खाली रावा नाकात। आयज जर तुमी दबावा खातीर रावल्यात जाल्यार तुमच्या पांयार पडत तुमी गुणो घालून घेतल्यात। हेच आमचे खरें तर आमचे प्रॉब्लेम आमीच सॉल्व करपाक फुडें सरना म्हणून हे गोष्टी आयज घडत आसा। ह्या सगळ्यांचे युथांचे हांव वेलकम करता आनी हांव एक भाजपाक आव्हान करता ज्या वेळार हांच्यांनी 10,000 नोकऱ्यो करून दिता म्हटलेले आमच्या युवकांक त्या 10,000 नोकऱ्यांचे कितें जाले हे मुख्यमंत्र्यान सांगपाची गरज आसा। दारादारांनी भोंवतना नावेलेचो काँग्रेसीचो उमेदवार आवेर्तान फुर्तादो भौतीक सुवातांनी कोणसो बसका घेतना दिश्टी पडलो। पळयात। अमित शाहकूय मेळना ना म्हणल्यार कांय ना। हांव एक 3-4 दीस घराक आसलो कित्याक थोंडी जालो म्हाका हांव घरांतून भायरूय सरोना। सो ते टायमा मत तेमी गायला की हांव अमित शाह मेळोंक गेलो म्हणल्यार अमित शाह बी कोणा मेळना आनी ते पोस्ट गायले तेमी लिफलेट्स उडयले सगळे नाईल जंक्शनाचेर उडयले, मांडपांत उडयले, जायत कोणी तेमी ते लिफलेट्स उडयले। म्हणल्यार ते कितें जाता एक पाट तूं कोणा भिलो न्हू मागीर ते मनशाचेर तुका उलोवपा पडटा आनी ती सगळी भिलो आहाय कित्याक म्हाका जिखपाचे चान्सीस आहाय म्हूण ती जाणाय। इतू वर्स आमी चोयलां बीजेपीन कितें केलां सगळें इतू वर्स दोळ्या मुखार आमचें जालां। ओके सो इट इज अ टायम फॉर चेंज नाव। ओके सगळ्यांक चिंतपा जाय लायक एवरी टायम बीजेपी हाडो आमगे मनीस म्हूण तेश कोन्न जायना कळ्ळें। इतू वर्स जे पड आमी चोयलां वी हॅव टू गिव सम अदर पर्सन अ चान्स आनी सगळें बरें जावपा सगळ्या वाटेन चिंतून आमी वोट घालपा जाय।